नमस्कार सगळ्या गणेश भाविकांक माघ गणेश जयंतीच्यो हार्दिक शुभेच्छा। तर आयज हो माघ गणेश जयंतीचो उत्सव सगळ्या भारतभर साजरो जाता। तर माघ गणेश जयंतीचें कारण म्हणजे आयज गणेशाचो जन्म जालो अशें जें कितें धर्मशास्त्रान सांगलां की पार्वतीन तांकां आपल्या मळापासून गणपतीची मूर्ती तयार केली, तातूंत प्राण घातले आणि तो दीस म्हणजे आयचो हो माघ गणेश जयंती असो हो साजरो केल्लो वता। कारण की माघ गणेश जयंतीच्या निमतान गणेश जन्म उत्सव आमी साजरो करता। तसोच तो भारतात सगळीकडे गणेश जयंती उत्सव हो साजरो जाता। गोंयांतूय मोठ्या प्रमाणात हो उत्सव वेगवेगळ्या गणेश मंदिरांत उत्सव हो साजरो जाता। त्या निमतान सगळे भाविक वेगवेगळे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटकां आसत, सांस्कृतिक कार्यक्रम आसत, गायनाचे कार्यक्रम आसत, तेजे वेगवेगळे कार्यक्रम ह्या दिसांनी या गणेश जयंतीच्या निमतान वेगवेगळ्या गणेश मंदिरांत आयोजीत जाता। तर गणेश जयंतीचो उत्सव आणखी गणेश जयंती निमतान बाल गणेशाचो जो आशिर्वाद आसा हे सगळ्या समेस्त गोंयकारांक मेळचो ह्या खातीर सगळ्या गणेश भाविकांक आणि त्यांच्या सगळ्या कुटुंबीय ल्हान थोर मंडळींक सगळ्यांक आयुष्य आरोग्य मेळचें अशी गणरायांच्या कडेन प्रार्थना करता। आणखी सगळ्यांक गणेश जयंतीच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता। धन्यवाद। म्हणजे आयज भक्तांक कितें करपाक जाय अशें स्पेशल आयच्या दिसा? तर काल जशी गणेश जयंती आयज आसा तशी काल तिळकुंडी चतुर्थी अशें म्हणटा। म्हणजे तिळाचो नैवेद्य, तिळाचे जे कितें पदार्थ आसा म्हणजे तिळगूळ आसत किंवा तिळाचे लाडू आसत किंवा अशे तिळाचे जे प्रकार आसात, तिळा पासून पांढऱ्या तिळा पासून जे कितें पदार्थ आमी करपाक शकता ते करपाचे। तशेंच हवन जे आसा तें करपाक जाता। म्हणजे जितले आमी तिळाचो वापर करता, कित्याक आतां हो जो गरमीचो सिजन सुरू जाला, गरमीचो मौसम सुरू जाला, तर तातूंत कॅल्शियम आणि ते खूब आमचे डिहायड्रेट जाता आनी त्या खातीर तीळ खाल्या उपरांत आपल्या आंगान, आपल्या शरिरान जी आयनाची कमी म्हणा किंवा कॅल्शियमाची कमी आहा ही कमी जी आसा ही तीळ खाल्ल्या उपरांत पुराय जाता। म्हणून हाका तिळकुंदी चतुर्थी अशेंय म्हणटा। आणखी माघ गणेश जयंतीच्या निमतान तिळाचो जो कितें नैवेद्य आसा म्हणजे तिळगुळा पासून जे बनलेले लाडू आसत किंवा तिळाचे लाडू आसत किंवा वेगवेगळ्या तिळा पासून ज्यो वडयो आसत अशे प्रकार करून देवाक म्हणजे गणपतीक नैवेद्य दाखोवप आसता। अशें तिळाचें महत्व आयच्या दिसा आसा। आमी श्री पिंपळेश्वर सिद्धिविनायक मंदिराची समिती सो ह्या वर्साचो ह्यो 23वा आमचो वर्धापन दिन सोहळा। सो ह्या देवळाक हांगासर तुमी पळयतात की पयलीं हे देवूळ ल्हान आसलें, खूब वर्सां पयलीं जेन्ना आमी धाकटे आसले, खूब ल्हान भुरगे तेन्नाच्यान हे मंदिर हांगासर आसा। आनी तशें 2001 तुमी जी पळयता ती आमची स्थापना जाल्या आनी आयचो ह्यो आमचो 23वा वर्धापन दिन। तसोच गणेश जन्मोत्सवाचो दीस आसा तेन्ना आयच्या दिसाक हांगासर तुमी पळयतात जी पुजा सगळी साहित्य जाल्लें आसा, तशी दाम्पत्य आसा खुबशी। तेज्या नंतर हांगासर सांजे 6 वरांचेर आमची पालखी आसतली। दर वर्सा प्रमाणे फूल आलतीन आमची जी कॉलनी आसा थंयसर जी पालखी भोंवतली वयतली। तेज्या नंतर फाल्यांच्या दिसा हांगासर सत्यनारायण महापुजा आसतली वार्षिक जी जाता तशीच। आनी त्या निमतान आमी श्री साई दामोदर घुमट आरती मंडळ हांकां आमंत्रीत केल्या खाशेल्या आरत्यां खातीर। त्याच उपरांत पावणी जातली आनी ह्या कार्यक्रमाची सांगताय जातली। तेन्ना तुमच्या सगळ्या लागीं मागता की तुमी आवर्जून हांगासर येवचें आनी महाप्रसादा खातीर तुमी जमचें। आयज खाशेलो आमी महाप्रसाद दवरलेलो आसा वार्षिक रित्यान। सो तुमी सगळ्या लागीं मागता की तुमी हांगासर ह्या 2 दिसाच्या कार्यक्रमा खातीर येवचें। धन्यवाद। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.